झोंबल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गां दिवसर उपकारांक तुझ्या गितां गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपणी आज तुका हसिता दया माया तुजी नियळता पातकी जिनी बोगस म्हूण म्हाका आदर करपा बेसा वाशेता जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गां दिवसर उपकारांक तुझ्या गितां गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता मोगाळ भवन आनी भयणीनो परत देवा मंदिरांत सांगत आसा हे मिसाचें भोव पवित्र बलिदान भेटोवचे खातीर तुमकां सगळ्यांक हांव मोगाचो येवकार मागता। आज मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या परी आसात। अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतात। अमित लुईस ताच्या जल्मा दिसा संदर्भी ल्हान फुलवाडो प्रियांका तशेंच देवादीन डेनिस लोबोच्या आत्म्या वसत मीस भेटयता प्रीती लोबो नित्यादर वाडो देवादीन रॉबर्ट आनी रेजिना डिसोजाच्या आत्म्या वसत मीस भेटयता लुईस डिसोजा आनी कुटाम किरेम तशेंच हे मिसाचें बलिदान आमच्या पिरगेजींतल्या सरकुटुंबा खातीर कुटुंबांतल्या हर एका सांद्या खातीर आमी भेटोवचें जावन आसा। तर आमी आमची मागणी ते सवां आमच्या पात्रोन संता मारिपाद सोम्याच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष कृपा मजत आमी मागून घेवया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन। आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो। मोगाच्या न्हू एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावन आमी सोम्याचे वेदी बोवारी सांगाता जमल्या। आयची देवस्तुती आमकां पातकाचे संदर्भ सुकोवन देवाच्या राजान भितर सरोंक आपोवणें दिता। जेजूनच म्हळां हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत तर जिवितान भितर सरोंक पातकाचे संदर्भ सुकोवंक जाय अशी कृपा आमी माजत मागया। देवाचें काम करूंक कितलें आसल्यार पावनांत आनी की चड मेळ्ळ्यार मागीर बरें। आयची वाचपां गणन ग्रंथांत तशेंच वांजलांत आमकां हो संदेश मेळटा। स्पिरीत जर तर सकाळांचेर आयिल्लो जाल्यार कितलें बरें आसलें। तांणी देवाची शुभ वार्ता प्रगट केल्ली जाल्यार कितलें बरें आसलें तें जावन आसा संदेश आमकां मेळचो। तर आज हो संदेश घेवन ताचे विशयांत आमी नियाळ करता आसतना हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक तयार जावया। आमच्या पातकाचे बोक्साने आमी मागया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे अवसान सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारुणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध। ह्या पसत घेवन सदां संवकार म्रेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता। सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो। आमीन। सोमिया काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोम्या काकूत
महिमा देवाको सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तोत्रा संगती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता ये क्लोज टू पवित्र ये क्लोज टू ईश्वर ये क्लोज टू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया सरपदरा देवा आमच्या बापा तुझी अगणित पदवी भोव करून पातक्यांची दया करून आणि तांकां बोगसाने दिवन तूं दाखयताय आम्हा पातक्यांक सदां कनवाळ्यान वागय आणि तुझ्या बसवण्यांक सगळ्या काळजांत रेगून सर्गींचें सूख आमी जोडीशें कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सोय आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवड चलयता सासनाच्या सासना आमेन. गणन पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पर एका कुपांत सकला देवलो. तो मोइजे कडेन उलयलो. ताणें मोइजेचेर आसलोलो इल्लो आत्मो घेवन तो 70 मलगड्यांचेर घालो. आत्मो तांचेर येना फुडें तांणी प्रवाद केलो. 2 मनीस शिबिरांत रावुल्ले. एकल्याचें नांव येदाद आनी एकल्याचें नांव मेदाद. आत्मो तांचेर आयलो. तो शिबिरांतले भायर वचूंक नातले तरी तांची नांवां हेरांच्या नांवां सांगता दाखल जाल्लीं. तांणी शिबिरांत प्रवाद करूंक सुरू केलें. एका तरणाटो मोइजेक ही खबर दिवंक धांवलो. ताणें म्हळें, येदाद आनी मेदाद शिबिरांत प्रवाद करतात. आपले तरणाटे प्रायतावन मोइजेची सेवा करून आसलेल्या नूनाच्या पुतान जोश्टान ताका सांगलें, मोइजे म्हजे धनिया तांकां आडाय. मोइजेन ताका जाप दिली, म्हजे पासो तूं मोसरी जालाय. सर्वेस्पराचो सगळो लोक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आनी सर्वेस्परान तांकां सगळ्यांकी आपलो आत्मो दिल्लो जाल्यार बरें जातें. देवाचें उतर हें. सर्वेश्वराच्यो अज्ञानितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेश्वराच्यो अज्ञानितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेश्वराची शिकवण भोव बरी, जिवाची ती घटाय. सर्वेश्वराची नियमां मतीक उजवाड, नेंत्यांची ती सणवाय.
सर्वेश्वराची बेबिरांत भोवपोवीत सदांच बाळटा ती सर्वेश्वराचे निर्णय विश्वासपात्र ते सगळे नीतीचे सर्वेश्वराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संत तांतू मेळटा तुज्या सेवकाक खरी सणवाय तांकां पाळो दिवन व्हडी नाम तो जोडता आपल्या सगळ्या सुखींची कोणाक वळख आसा देखून नेणारपणी केल्ल्यो सुखी म्हाका भोगो सर्वेश्वराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संत सर्वेश्वराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संत सान जाकोबाच्या पुस्तकांतले वाचप. भावा भयणीनो, तुमच्या मदल्या ग्रेस्तांक एक उतार सांगता. तुमचे वयर येवची आसात त्या अणवारां खातीर तुमी रडा जय आनी विळाप करी जय. तुमचो दुडू कुसोवन गेला, तुमची नाजूक मुस्तायकी सांचीन खांतयल्या. तुमच्या भांगाराक आनी रुप्याक माती केल्या. ती माती तुमचे विरोध रुजवात जावंक फावतली आनी उज्या बरी तुमचे मांस ग्रासितली. अंत लागीं पावल्या ह्या काळार तुमी दिरवीं पुजायल्यांत. पळया तुमची शेतां उल्ल्या वावरड्यांची मजुरी दिनासतना अन्यायान तुमी दवरल्यात. ती तुमचे विरोध बोब घालतात आनी तांच्या हालांचे शब्द फौजींच्या धन्याच्या काना पडल्यात. संवसारी तुमी गम्मतां आनी कुसाल्यान जियेल्यात आनी तुमची काळजां मासाक कातरल्या पुश्टी पाड्या बरी सरबेणू वाडोवणू संवाराच्या दिसा आयती जाल्यांत. निरपराध्यांक गुणांकार कर तुमी तांकां जुशी मारल्यात आनी ती तुमकां आड रावंक नात. देवाचे उतारे. देवाचे वळखार. Alleluia, 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 Alleluia. तुझे उतर सत सोम्या सतावरीं तू आमकां पवित कर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जुआवन जेजू लागीं म्हळें, मेस्त्री तुजे नांवी देंवचार सोडयतले आयकल्याक आमी देखलो आनी तो आमच्या पंगडा आसूनय देखून ताका आमी अशें करूंक आडवारलें. जेजून ताका जाप दिली, ताका आडवार नाकात. म्हज्या नांवान अचर्यां करन दुसरेच घडये म्हजे विशांत अपप्रचार करीत तसलो कोणूच ना. कित्याक जो कोण आमकां विरोध न्हय तो आमचे पक्षेचो. तुमी क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हणले खातीर कोणीय तुमकां एक कोप उदक पिवंक दिता जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता ताचें इनाम ताका केदींच चुकचें ना. जो कोण म्हाका सतनंतल्या ह्या ल्हाना पैकी एकल्याक पातकाक कारण जाता ताच्या गोमट्याक एक दांत्या पातोर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें. तुजो हात तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार
तो कातर उडय. 2 हात आसून यमकणाच्या पालवणांत असल्या उज्यान तुका उडोवचे प्रास. 1 हात आसून तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. आनी तुजो पांय तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातर उडय. 2 पांय आसून यमकणाच्या उज्यांत तुका उडोवचे प्रास. थोंटो जावन तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कोंकूण काड. 2 दोळे आसून यमकणाच्या उज्यांत तुका उडोवचे प्रास. 1च दोळो आसून तुवें देवाच्या राजांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. थंय खावपी किडो केदींच मोरना आनी जळचो उजो केदींच पालवना. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. पयलें वाचप गणन ग्रंथांतलें. इस्रायल लोक इजिप्तांतावन भायर सरना आयिल्ले ते. इजिप्तांतावन मोइजे मरिफात तांकां फाराव्याच्या बंदेंतल्यान देवान सोडयल्लें. आनी तो लोक उतरून अरण्याक पावुल्लो. अरण्यांत थंयसर तंब मारले दुसरे आनी तातूंत एक तंब मिटींग टेंट म्हणटात ह्या देवाक मेळचो तो तंबू जावन आसलो. थंयसर मोइजे वचून देवाक मेळटालो केदाळी. आनी तशेंच देव थंयसर देवण येतालो आनी त्या तंबांत मोइजे कडेन कितें उलोवंक आसा ह्या लोकां कडेन कितें उलोवंक आसा तें मोइजे कडेन सांगतालो आनी मोइजे मरिफात लोकांक तें कळयतालो. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्ली एक गजाल आमी पळयता. थंयसर मोइजेन आपणाक सहाय करूंकच्या खातीर 70 जाणांक ताणें विंचून काडले. 70 नांवां ताणें बरयल्लीं आपणाक सहाय करूंक. जर तर देव मोन करी जाल्यार मोइजेची ताका गरज नासली, आरोनाची गरज नासली. पूण देवाक एकल्याकच त्या इजिप्ताच्या गुलामपणांतले लोकांक सोडूं येतें आसलें. तांबड्या दर्यांतल्यान ताणें उतरयता आसतना फाराव्याच्या त्या रथांक तांच्या घोड्या सवारांक ताणें बुडयल्ले. तितलें करूंक तांच्या देवाक फाराव्याच्या हातांत तावन एकल्याकच त्या लोकांक भायर काडूंक 7 दिनां गी म्हणलें एक सवाल. खंडीत साद आसलें जाल्यार मनशाची सहाय देव घेता. मोइजेक ताचो सहायक जावन तो विंचता. आनी मोइजे इल्लो भियेल्ले तोवळो ताच्याच भावा आरोणाक ताचे सांगाता धाडटा. तशें मोइजे एकलो न्हय, आरोण ताचे सांगाता वेता. ताच्या उपरांत ताका सहाय करूंक इतर आसले आनी तांचे पैकी जोशुआ एकलो मोइजेचो शिश जावन आसलो. आनी ह्या दिसा जशें देवान मोइजेक सांगलें तशें ताणें तांच्या मेळिल्ले 70 जाणांक मालगड्यांक ताणें विंचून काडले आनी तांची शॉर्ट लिस्ट केल्ली. 70 जाण तांचे पैकी येवंक आसले. आनी देवाक मेळोवंक म्हणून त्या मिटींग टेंटाक मोइजे गेल्ले तोवळो तांचे पैकी 70 जाण येवंक नात. 2 जाण थंयसर पाटी उरले, तांच्या टेंटांत उरले. एल्दाद आनी मेदाद म्हणले 2 जाण. आनी हांगासर आयिल्ल्या उरल्या 2 उणे 70 जाणांचेर पवित्र आत्मो देवून आयलो. ह्या देवान तो पवित्र आत्मो दिलो आनी ते प्रवाद करूंक लागले, देवाचें उतर गाजोवंक लागले. आनी तितले मात्र न्हय, ते पळयतात एल्दाद आनी मेदाद तांच्या टेंटांत थंयसर देवाचें उतर गाजोवचें जोशुआ पळयता. जोशुआ मोइजेचो शिश येवन सांगता थंयसर ते येवंक ना तांकां मेळच्या त्या तंबाक येवंक नात आनी तांकां पवित्र आत्मो मेळोवंक ना जाल्यार ते थंयसर तांच्या टेंटांत तांच्या त्या घरांत
ते देवाचें उतर परगट करतात देखून तांकां आडाय जाय म्हणून जोशुआ सांगता. त्या खातीर मोइजेन सांगली उतरां आमी मोतीन दवरया. तूं कितें मोसरी जालाय गे, म्हजे खातीर मोसरी जालाय गे. तुवें त्या लोकांन त्या 2 जाणांनी देवाचें सुवार्थ परगट करची तुका तांकणांगी पळोवंक आनी सक्कड देवाचे ते प्रवादी जाल्ले जाल्यार कितलें अपुरबाय आसले म्हणटा मोइजे. ते 70 जाण मात्र न्हय, या 2 70 जाण न्हय, 2 जाण एल्दाद आनी मेदाद आनी तांचे सांगता सक्कड लोकी जर तर देवाचे ते मेसेंजर्स या देवाचे ते शुभ संदेश परगटणार जाल्ले जाल्यार कितलें आपुरबाय जाते म्हणटा मोइजे जोशुआक. ते एक प्रारंभाचें एक इंट्रोडक्शन जावन आमी काण गेलें जाल्यार आयच्या वांजेलाक आमी येता. वांजेलांत तसलेंच एक गडीत आमी पळयता. कोणगी एकलो मनीस जेजूच्या नांवान सैतान सुटयतालो आनी तें पळयल्लो जुआंव ताका आडायता आनी उपरांत येवन जेजूक सांगता एकलो तें तुज्या नांवान या आमच्या पंगडेचो न्हय तो, पूण तुज्या नांवान तो देंवचारांक सुटोवचें आमी पळयलें आनी आमी ताका आडायलें म्हणालो जुआंव. आनी जुआंवन चिंतलें आपणें भोवशा बरें काम केलें, जेजू म्हाका शाबास म्हणटलो म्हूण चिंतलें. पूण जेजून सांगलें दुसऱ्यांच, तुवें जर तर तो मनीस देवाच्या नांवान आमच्या नांवान जर तर सैतान धांवडायता जाल्यार तो आमचे पक्ष सोदता सई. तो आतां देंवचार धांवडावन उपरांत आमकां उपराटो रावोंक ताच्यान साथ दिना. देखून कितलें आपुरबाय आसलें जर तर हेरांनी तशें काम केल्लें जाल्यार, हेरी आमच्या पक्षेक मेळोन देंवचार सोडयल्लें जाल्यार, देवाचें राज तांणी परगट केल्लें जाल्यार कितलें आपुरबाय आसलें म्हणटा जेजू जुआंवक. आनी आज त्या पयल्या वाचपांत आनी ह्या वांजेलांत आमी पळयल्ल्यो सादारण संगती एकच नमुनेच्यो. जो कोण जेजूच्या सांगाताना या देवा सांगाताना म्हणले देवाचे शुभ वार्ता परगट करूंक शकतात, कित्याक देव ताचो आत्मो ताका जाय जाल्ल्यांक दिता. देव ताचो आत्मो पवित्र आत्मो जाय जाल्ल्यांक दिता. एल्दाद आनी मेदादाकी ताणें दिल्लो, हांगासर त्या परक्या मनशाकी दिल्लो. ताणें देंवचार सुटयल्ले आनी जुआंवन तें पळयल्लें. आनी तशें आसतना सक्कडांनी देवाचें राज परगट केल्लें जाल्यार कितलें आपुरबाय आसलें. मोइजेन सांगलीं उतरां तशींच जेजून सांगलीं उतरां. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, पाप साहेब एकलोच आसचो देवाच्या जेजूच्या नांवान जेजूचो फाटलावदारी तो. आनी ताचे सांगता वावरूंक ताका सहाय करूंक 3000 बीस साहेब आसात. आनी त्या बीस साहेबांक 3000 बीस साहेबांक सहाय करूंक 4 लाख याजक आसात. आनी त्या 4 लाख याजकांक सहाय करूंक कितलेशे जण कॅटेकिस्ट आसात आनी लायक वावुरतात देवाचें राज परगट करचे खातीर. तर आज तितले लोक आसतना आनी की देवाची शुभ वार्ता सगळ्या संवसाराक परगट जावना जाल्यार कोण कारण? भोवशा हांव कारण जावन आसा. हांव आनी तूं. कित्याक देवाचें उतर आमकां मेळ्ळां. देवाचो आत्मा आमकां हर एकल्याक मेळ्ळा. आमच्या बाप्तिस्मांत, आमच्या क्रिजमांत, आमच्या सक्रामेंतांनी देवाचो आत्मा आमकां मेळ्ळा. आनी देवाचो आत्मा मेळ्ळो तो आमी उपयोग करूंक ना. आनी त्या खातीर देवाचें उतर म्हाका परगट करूंक जावंक ना. हांवें म्हज्या जिणेंत देवाचें उतर परगट करीत आसले लोकांक, पूण हांव करूंक वचोंक ना. बगार हांव देवाच्या विरोधूत चल्लां. देखून देवाच्या विरोध चलतल्यांक कितें करीचें म्हणलें जेजूनच सांगलां. तुजो पांय तुका जर तर पातकाक ओडता जाल्यार तो कातरून काड. हात पातकाक ओडता जाल्यार तोय कातरून काड. दोळो तुका पातकाक ओडता जाल्यार तो खोंकून काड. कित्याक एक दोळो आसूं न्हू, एक पांय आसूं न्हू, एक हात आसूं न्हू, सर्गींच्या राजांत गेल्लें चड बरें.
आणि 2 पाय आसून 2 हात आसून 2 दोळे आसून सक्कड विश्व आसून वचून यमकणात पडच्या बदलेक सर्गार गेल्लें कितलेशें बरें म्हणटा जेजू. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, आज जेजून सांगिल्लीं उतरां आमी आयकलीं. सक्कड लोक मोइजेन सांगलें, सक्कड लोक प्रवाद केल्लें जाल्यार कितलें अपुरबाय आसलें. जेजून सांगलें ते तितले जाण मात्र न्ही, आनीकी थोडे जाण तातूंत मेळिल्ले जाल्यार कितले बरें आसलें. तूं त्या मेळींत मेळोवंक तयार आसाय गी म्हणलें सवाल. आज तें सवाल तुमकांच तुमी विचार काणगेचें बरें. देवाचें राज परगट करच्या त्या कामांत तुमी भागीदार जावंक तयार आसात गी. भागीदार जावंक तयार आसात जाल्यार पातकाच्यो ओडण्यो तुमचे तावन पयस करा, आमचे तावन आमी त्यो पयस करी जाय. आनी आमकां जर तर आमची कूड, आमचे विस्वे आमी त्या पातकाक कारण जाता जाल्यार तर त्या पातकाक कारण जावचे ते विस्वे आमकां नातले बरे. आमी ते सोडून देवाच्या त्या कामांत सहाय करची चड अदीक बरें. त्या खातीर आज मोगाच्या भावा आनी मोगाच्या भयणी, म्हाका आनी तुका मिसांव मेळ्ळां एकत. हांव याजक जावन तुमी खाजरी जावं पुरो. आमकां सगळ्यांक मेळ्ळां एक आत्मो, तो देवाचो आत्मो आमकां सगळ्यांक दिल्लो. आनी तो आत्मो मेळिल्ले आमी त्या देवाचे उतर परगट करूंक खंयच्याय वेळार आमी तयार आसत जाय. पूण आज सवाल एक, तूं ताका तयार आसाय गी. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर्पदुदार बापतो सर्गानी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा, देवाचो एकलोच पूत तो सर्वकाळाप आदी बापातावन जल्मला. देवातान देव, उजवाडातान उजवाड, खऱ्या देवातान उपजल्लो खरो देव. तो देवातान जल्मला, ताका रचूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशा बसत आनी आमचे सोडून बसत सर्गार तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसत पोन्स ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा, ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुताता नीप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी मेमयम फावो. प्रवाद्या वरवीं तो लयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुतारान स्थापलेले देवसभेक सत म्हणटा, पातकांच्या वखसाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें राज परगट करचें काम हर एका क्रिस्तांवाचें. आनी तें आमी परगट करना जाल्यार आमी आसोनी नातले बरे. तशें आसतना आमी सगळ्यांनी जेजूक सहाय जावन रावण. जेजूक 12 अपोस्तल आसले, तांचे सांगाता आनी थोडे शीस आसले. आमी त्या शिसां सांगाता मेळोवन देवाची शुभ वार्ता परगट करचे खातीर गरजेची कृपा आमच्या मागण्या मुखांत देवा कडची मागून घेवया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या समेस्त मुखेल्यांनी तुज्या पुता जेजूतावन खरें जिवीत मेळटा म्हणलें समजोवन पातकाचे संदर्भ सुकोवन जिवितांत भितर सरूंक आनी लोकांक प्रेरण दिवंक तुजे कृपेन बर म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर उपकारांक पडची बरी कामां हाती धरून सर लोकांक शांती समाधानाचे जिवीत जियोंक कुमोग करीशें तांकां तुज्या उजवाडान बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध कारणां पासत मनस्ताप दवरून जियोवच्या व्यक्तींनी एकामेका बगसून माया मोगाच्या जिविता मारिपात तुज्या उजवाडान चलोवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भुरगीं तशेंच युवा जनांनी भावार्थाच्या संगतींनी उर्बेवन जावंक आनी वायट संगतीक लब्ध नासता
पातकाचे संदर्भ सुकोवंक तांच्या मोतीक उजवाड लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. उतार प्राय तशेंच पिडे वरवीं कश्टांच्या समेस्तांक तुजे कृपेन बरं. तांचे कश्ट दैराण सुसूंक आदारांनी तुज्या पजळीत उजवाडान तांच्या जिणेन समाधान सावकासाय दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. या येवकारिस्ताच्या मेजा बवरे एकठांय जाल्ल्या आमी समेस्तांनी दिसपडते जिणेन तुज्या पुताक भेटोवन जिवितांत भितर सरूंक आनी आत्मीक कुर्डेपणाक पाठ करूंक आमची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. मोगळ आमच्या सर्गींच्या बापा, आमची थोडी मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यांत. आमी सकाळांनी जेजूचे शीस जावन जेजूची शुभ अर्थ परगट करीजे म्हण तुजी खुशी. आमी त्या कुशेक खाल जावन आमच्या जिणे मुखांत्र आमच्या उतरां मुखांत्र आमी पेल्याक जेजूचो संदेश परगट करूंक गरजेची कृपा दी. हे मागणें आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पान संको 119 C53. Ge Bapa ho forvalas gurtamcha mogaso kaltya kalza vortya moga tuka betoso yatrik jinge poina amka opundita patki ami teri manun gemun magta Bapa amka pat devi tuje besa kurpen amka nete palchak tuje misa. मोगाळ भाऊ भयणीनो, हे आमचे बलिदान सर्पदुदरा देवपाक मानता तसलें जावन मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमचे आनी एके वास सर्वेस्पर कनवळ्या देवा, आमी तुका ओपतां तें जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगळ्या देण्यांची निरंतरी वावती जर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदुदराणी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसांनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अंकवार मरेतान जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरान सांगती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 povit darbaraso सर्वेस्पतो. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा, तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय.
तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय 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 ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्रकार म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या आत्म्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेया आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हेरागात पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारोवतेलें, हे म्हज्या उडासा करा. भावार्थाचो गोड परगटोया. सौम्य जेजू आमी हो लोकांतला आनी हेका जितले पियेता तितले पोटी तूं वैभवान येस, आमी तुजे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सर्वनेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुना जुवानपणाचो बरवो सदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पासान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव का मोरये देवाच्या माये बगेवन सुजैतीचो पती बगेवन दमदता आनी सर खाली तुका मानवल्यान सांजू दुता देवा बरोबर ससण्याच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी त्या सांगता तुजी महिमा बगूंक आमकां फावो कर जेजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोकासाय आमकां दी
सर्गींचे मागणे आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरोवच्या नंतर एकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. कित्याक रसभट्टी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वर्तचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुवागी. सोम्यान तुमचे उतरेंचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तू ये मुझे काळजान प्रकाश फाक जिवितांतलो काळोख निवरा दैवी सक्तेन वाग. जेवंते सर्गीचे आत्मी घटाय दिवचे वर्ते हे बाग मुझे काळजान तुका सेवचे. जेवंते सर्गीचे आत्मी घटाय दिवचे वर्ते हे बाग मोजे काळजान तुका सेवचे. तर ये जेजू दुलोप जेजू उण्या रूपार काळजांत राव जेजू. जेजू तू ये मुझे काळजान प्रकाश फाक जिवितांतलो काळोख निवरा दैवी सक्तेन वाग. प्रार्थुया. जेजूच्यानी आमच्या बापा आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर वायटांक हो ख्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक वखद जावं. जशें हे रितींत जेजूचें मरण संभ्रमून तांतूं आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच सर्गार ताच्या वैभवांत आमकां वांटो मेळ्ळो हें आमी मागता ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पात्रून सांज ता देवा आमचे पासत विनातीक पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनातीक पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनातीक. सांजुता देवाक मागणे ह्या संवसारीं जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसल्या भगेवन जुता देवा
ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सोबे मेळ. जेजू सोडूंदराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडणीची स्वार्था तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्तसाक्षीच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीच कश्ट अडचण आनी सांपडण निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं खेरीत शाराती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर भरोसून ही म्हजी गरज हाडून हांव तुज्या प्रज्ञा क्षेत्रा पातयेन आयलां. हांगासर आमची गरजो आमचे इरादे सर्व सांजुदाक आमी सांगया. तशेंच आमचे पिडेस्त आसात तांकांय गूण करचे खातीर ताका आमी उलो मारया. म्हज्या मोतीर काळोख हाडन म्हजो भावार्थ जणांक फसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या अपस्तलीक पदवेन पयस धांवडाय. हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारतां. आशा सणल्ल्यांक भरोसो दिवचे खेरीत देणे तुका देवान दिलां. म्हज्या जिणयेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची गोडसाण हांव तुका भेटयतां. तुज्या मोवाळ मैपासी नांवां तेकीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून व्हर. हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोड दी. अशें आमच्या सुयांत जेजूचे महिमेन बनाव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलें जावं. आमीन. सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागोवं. दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां तो दिवं. आमीन. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवण्या प्रमाणे संवसार सरपर्यंत आमचे सांगता आसा. तो तुमचे सोबे रावून तुमचें संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमचें राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले. तो तुमचे थंय आसचें सर वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजडीत करूं. आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळें सदां आसो. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. पांचंको 223 F13. गुणाचे वाटे सुमी म्हाका सलय. कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेट. बेसांव घालून तुजे सदां म्हाका वागय. शेळे काळीजे मोगान तुज्या पेट. कश्टांत वासतना जा म्हजो वादा. पयन म्हजें करतना दयेन म्हाका तूं राव. सतावार चलतना म्हजे संगी राव. अनवारान पळतना सांबाळ म्हाका तूं धर. शेगुणाचे वाटे सुम्या म्हाका सलय. कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेट. बेसांव घालून तुजे सदां म्हाका वागय. शेळे काळीजे मोगान तुज्या पेट. मोगाळ पुता सोवे हांव ग्वार मरी आशिर्वादी आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन नेर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांते बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.